काणयेचें नांव निमाणी आशा. बरयणार स्टॅन आगेरा मुल्की. सालांत घुंवन आसचें फॅन बंद कर न्हय. फ्रांसिसान स्कुटराची सावी विंचली. तो न्हेसून सकाळींच्या भोंवडेक तयार जाल्लो. 4 माळये बांदपांत दुसऱ्या माळयेर 2 बेडरूमाच्या फ्लॅटांत तो वस्ती करतालो. ताचें एकसुरें जिवन. बायल सरोन 16 वर्सां पाशार जाल्लीं. एकलोसो पूत डेन्झेल कुटुंबासवें बाऱ्यानांत गळतालो. पुतान गल्फाक वेताना घेतिल्ल्या फ्लॅटाक येवच्या पयलें एका साद्या भाड्याच्या घरांत तो जियेल्लो. पाद्रींच्या इस्कालांत गुमास्त जावन भरती जाल्लो तो गुमास्ताच्या स्थानार निवृत्त जाल्लो. एकल्याच पुताक बरें शिकप दिवन उंचल्या स्थानार पळय जाय म्हणच्या शिवाय आदीं ताका हेर खंयची आकांक्षा नातिल्ली. आयले वार ताका कार असो वारेसदार जावची एक आशा उदेल्ली. तो वेगळो विशय. तो कितें सपनेल्लो तें जारी जाल्लें. पुताचें शिकप, बरें काम, काजर आनी कुटाम, बऱ्या रितीन रुता जाल्लें. जराल दिश्टींत पयशांची अडचणी निवरल्ली. एकसुऱ्या जिणयेंत खालीपण दसतालें तरी तें जिणयेचो एक वांटो जावन ताणें स्विकार केल्लें. वीज सक्तींचें सर बुतांव निशक्त केल्यात तें नक्की करतस ताणें दार धांपलें आनी थालें घालें. बँक, पोस्ट ऑफिस आनी बाजाराची भेट म्हणून कामां जायतीं आसलीं. बाजारांत येतस तोच आपलें रांदप रांदतालो आनी जेवतस विराम करतालो. शिडयेंत देंवून सकला पार्किंगाक पावतना ताचें मुखामळ सावळेलें. त्या बांदपांत पुतान फ्लॅट घेताना चडीत पयशे येवटून कार पार्किंगाक एक प्रत्येक जागोय घेतिल्लो. डेन्झेलान येदोळ कार घेवंक नातिल्लें तरी कार घेवची उमेद तवळ तवळ दाखयल्ली. कार दवरच्या जाग्यार फ्रांसीस आपलें स्कुटर उबें करतालो. स्कुटर भायर काडच्या जाग्यार बांदपाच्या असोसिएशनाच्या सेक्रेटरी जेरोमान आपलें कार आड दवरलें. जायतीं वर्सां कुवेटांत गळून निवृत्त जाल्ल्या जेरोमा लागीं 2 कारां आसलीं. अमानत जाग्यार बायलेचें कार सुशेग घेतालें तर तो आपलें कार तेणें हेणें खाली जाग्यार सोडतालो. उजव्याक आनी दाव्याक कारां आसलीं जाल्ल्यान फ्रांसिसान आपलें स्कुटर भायर काडूंक वाट दिसली ना. ताची मत मातशी बिगडाली. ताणें वॉचमॅन वेंकूक उलो मारलो. गेटी लागीं बिडी ओडून वेळ पशार करचो वेंकू उल्यांक धांवन आयलो. तूं खंयसर न्हिदून पडिल्लोय? फ्रांसीस थापलो. भायर वयच्या वाटेर अशें कार आड दवरल्यार हांवें स्कुटर कशें काडचें? सॉरी, वेंकून माफ मागलें. हांव जेरोम शेटीक आपोवन हाडटां. जेरोमान सकला येवंक 10 मिनटां घेतलीं. तुवें अशें कशें स्कुटराक कार आड दवरचें? फ्रांसीस थापलो. सूख जाली. रातीं फाटीं येताना गळाय जाल्ल्यान दरवड्याक कार हांगासर सोडलें. जेरोमान नीब दिलें. दरवड्याक मुजस्स पार्किंगाचो जागो मेळ्ळो गी? फ्रांसिसान शिणू सारलो. रागार जायनाका. जेरोमान नकली हांसो प्रदर्शीत केल्यो. एका ल्हानशा स्कुटराक तुका कितलो जागो जाय? सवाल कितल्या जाग्याचें न्हय. फ्रांसिसान कडक जाप दिली. हो पार्किंगाचो जागो म्हज्या पुतान नगदी दुडू येटून अमानत केला. अशें तुवें दसचें बरें न्ही. डेन्झेलाक केदाळे येवंक फ्रांसिसा? जेरोमान विशय बदलिलो. म्हाका ताचे लागीं इल्लेशें काम आसलें. फ्रांसिसान जाप दिवची आसक्त दाखयली ना. जेरोमान कार पाटींग काडन वाट उक्तें केल्ल्या फरा आपल्या स्कुटराक ताणें किक मारली. स्कुटराक जीव आयलो ना. एका कुशीक आडबागावन ताणें परत किक मारतना स्कुटराक जीव भरलो. फ्रांसिसाची सावरी आराम जाली. त्या बांदपांत वस्ती करच्या सडावत एपार्टमेंट वारेसदारां लागीं कारां आसलीं. कार नातल्या थोड्याच फ्लॅट वारेसदारां पैकी तो एकलो जाल्लो. जेरोमान तवळ तवळ ओपारेणी हल्क करताना फ्रांसिसाकय कारांची ओडणी आयिल्ली आसा. जेरोमान तवळ तवळ ओपारेणी हल्क करताना फ्रांसिसाकय कारांची ओडणी आयिल्ली आसा. आपणा लागीं 2 कारां आसात म्हणचो हंकार जेरोमाच्या सालींत आनी उलोवण्यांत उठोन दिसतालो. स्कुटर खटारा जालां रे. हें विकून दुसरी कितें विलेवारी केल्यार उपकार जातो. आजकाल उण्या मोलाचीं कारांय मेळटात म्हणून फ्रांसिसान आदल्या हप्त्यांत फोनार उलयतना पुताक तिळसिल्लें.
हांव गांवाक आयिल्ल्या संदर्भीत कितेंय वेवस्था करया म्हणून डेन्झेलान समाधान केल्लें. आदीं कुटुंबासोवें साद्या नळ्याच्या घरांत वस्ती करतना फ्रांसिसान कार घेवचें सपन चुकोवन तरी पळयल्लें ना. फ्लॅटांत वस्ती आरंभ जातच सवकास लागशिल्ल्यान वस्तेच्या हेरांच्या सहवासांत ताका एक कार गरज म्हूण भोगल्लें. बांदपांत वस्ती करतल्यांच्या मर्जेक सरी जावन अंतस्त उबारची अभिलाशा जिवाळ जाल्ली. वर्सां आदीं ड्रायव्हिंग इस्कलाक वचोन ताणें लायसन्स समेत घेतिल्लें. कितें फ्रांसिसा, टॅक्सी चलोवचो इरादो आसा गी? ड्रायव्हिंग शिकतना ताका पळयिल्ल्या जेरोमान वॉचमॅना हुजरी मक्कार केल्लें. जेरोमाक दाखोवंक तरी मोर्चा पयलें त्या कार पार्कांत आपलें कार उबें करून दाखय जाय म्हणचें हट ताका दोसतालें. गल्फांत उत्पत्त आतां पयलेंच्या परी ना. थोडे फावटी चिंतना काम सोडून कुटुंबासोवें गांवांत रावया म्हूण भोगता. भुरगीं व्हड जातना थोड्या तेंपा उपरांत तरी शिकपा खातीर तरी गांवांत रावूं जाय पडटलें. वर्सां आदीं रजेर आयिल्ल्या संदर्भी डेन्झेलान आपलीं चिंतनां उसारिल्लीं. डेन्झेल कुटुंबासोवें गांवांत रावलो तर एक कार खंडीत घेतलो म्हणची पातयेनी फ्रांसिसाक आसली. अमानत कार पार्किंग सुवातेर आपणें एक कार पळोवंक ताचें मन अत्रेकतालें. जेरोम आनी हेर फ्लॅट वारेस्तारां हुजरी इल्लेशें गत्त दाखोवंक तो उत्तेजीत जाल्लो. स्कूटराक पेट्रोल घालून तो बँकाक पावलो. डेन्झेलान धाडूंक गळाय जाल्ल्यान पयशे एकावंटाक येवंक नातल्ले. फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी डेन्झेलाक पयशे धाडच्यांत आदली शिस्त उणी जाल्ली. पयशांचें येणें तारीख उतरोवन जातालें. आशिल्ल्या बॅलन्सांत कर्साक पयशे काडून फ्रांसिसान आपली सवारी मुखार सरली. इलेक्ट्रिसिटी दफ्तराक वचून ताणें बाकी आशिल्लें देवें भरलें. रांदय आनी मसले बाजाराक वचा पयलें ताचे मतीक एक नवी आयडिया झळकली. आयले वार 1.5-2 लाखांचें कार बाजाराक आयलां म्हूण खबरेपत्रांनी ताणें वाचलें. चडीत चिंतेनासतना ताची सवारी कार प्रदर्शीत दुकानाक पावली. भितर वचून विक्र्या अधिकारीक तो भेटलो. नमुन्यावार रंगांच्या कारांची ताणें परिक्षा केली. मोलांची माहेत घेतली. बँकाच्या रिणाचें ज्ञान जोडलें. नव्या काराची अर्जी आनी कारांची माहेत आटापचें विवरण पुस्तक घेवन तो फाटीं स्कूटरा लागीं आयलो. बेगीन सापून काराचो वारेसदार जातलो आनी बांदपाच्या कार पार्कांत कार उबें करचें भाग मेळटलें म्हूण चिंतना ताका विशेष दादोसकाय भोगली. रांदय आनी मसले बाजाराची भेट करून फाटीं बिल्डिंगाक पावतना तो अचानक पिसांतूर जालो. ह्या जेरोमाक कोणें समजावचें? फ्रांसिसाच्या अमानात कार जाग्यार जेरोमान आपलें कार रावयल्लें. ताणें वॉचमॅन वेंकूक उलो मारलो. वॉचमॅनाची जाप नातल्ली. वेंकू भौशा सुत्रान नातल्लो. थोडो वेळ राखतस फ्रांसिसान जेरोमाच्या एपार्टमेंटाची वाट धरली. कितें फ्रांसिसा, आतां कितें जालें? कितेंच घडोवंक नातल्ले परी दार उक्तें करतस जेरोमान विचारलें. कितें जावंक ना म्हूण सांग, फ्रांसीस विरारायन म्हणालो. बस, कॉफी पियेताय गी? जेरोमान येवकार केलो. पळय जेरोम, म्हाका दोशी नाका म्हणून हांवें हेर खंयच्या रितीन सांगा जाय. फ्रांसीस भितर गेलो ना. चे, कितें उलयताय तूं? हांवें कित्याक तुका दोसचें? जेरोमान नाटकीयता वापरली. म्हज्या कार पार्किंगांत तुवें कित्याक कार उबें केलाय? फ्रांसिसान दाक्षिणे विणें विचारलें. तुजें कार खंयसर आसा? केळकुळां करच्या जिन्सी जेरोमान फाटीं सवाल केलें. सवाल काराचें न्ही, फ्रांसिसान तर्क केलें. तो म्हजो अमानत जागो. त्या जाग्याक आमी दूड दिला. ल्हान ल्हान संगतीक तूं सांबळ जाताय. जेरोमान ताळो तकसिलो. तुजें एक ल्हानशें स्कूटर दवरूंक तुका कितलो जागो जाय? ती खबर तुका नाका. दया करून तुजें कार आतांच काडताय गी? फ्रांसिसान दाक्षिण दाखयलें ना. ओके, म्हाका 10 मिनटांचो वेळ दी. कार काडल्या फारां हांव वॉचमॅनाद्वारी तुका खबर पाठयतां, जेरोमान विनंती केली. फ्रांसिसान पाट केली. स्कूटरार आसचीं आपलीं चिलां घेवन तो आपल्या फ्लॅटाक पावलो. त्या जेरोमाच्या कर्तुबांचो परिणाम जाय. काराची आवश्यकता दीस पशार जाताना वाडोवन येताली. 10 मिनटांची भास जेरोमान पाळली ना. जेवण तयार करच्या राटावळेंत फ्रांसीस आपल्या स्कूटराक तात्कालीक विसरलो. दनपारांचो सुशेग जातस कॉफी पियेवन सांजेर वॉकिंगाक म्हूण मेटां काडतना
जेरोमान आपलें कार काडलां तें ताच्या गुमानाक गेलें. कूडले स्कुटराची चावी हाडन अमानत जाग्यार मदेगाद ताणें आपली पटपटी उबें केली. मुखल्या शुक्रारा बारेणांतसच्या पुता संगी फ्रांसिसाचो संवाद जालो. म्हयन्याच्या अखेरेक 2 हप्त्यांक आपूण गांवाक येतलो म्हणून डेन्झेलान बापायक कळीत केलें. फ्रांसिसाच्या तोंडार परजळ उदेलो. पूत गांवाक आयलो तर 2 संगती इत्यर्थ करूंक आसुल्ली. काराची बंदोबस्त बेगीनच करच्या संगी पुताक धाडन जेरोमाक बूत सांगचें अवश्य जाल्लें. तांचे अमानत जाग्यार जेरोमान कशें कार दवरचें कितले फावटी सांगल्यारय ताका समजना कित्याक. पुतान सांगल्यार समज जातलें म्हूण ताका बगलें. म्हयन्याच्या अखेरेच्या तारीखेर बारेन तावन डेन्झेलाचें आगमन जालें. फ्रांसीस आनंदान भरलो. बायल भुरग्यांक कित्याक सोडना आयलाय? दनपारां जेवतना बापायन विचार केलो. तांची परीक्षा चलून आसा डॅडी, पुतान नीब दिलें. गिमाळ्या रजेर ताणें युरोप, अमेरिका आनी कॅनडाच्या भोंवडेचें प्लॅन घालां. तशें तुका आतांच पळोवन येवया म्हूण हांव आयलो. वय रे डेन्झेल, कार घेवच्या विशीं तुजी कितें आलोचन? फ्रांसिसान कार कंपनीचें माहेत पुस्तक पुताक हाडून दाखयलें. वय रे डेन्झेल, कार घेवच्या विशीं तुजी कितें आलोचन? फ्रांसिसान कार कंपनीचें माहेत पुस्तक पुताक दाखयलें. आजकाल जायते उण्या मोलाक नवीं कारां मेळटात. तुका कार कित्याक डॅडी? डेन्झेलान आसक्त दाखयली ना. स्कूटर खटारा जालां रे, फ्रांसिसान मुखारसिलें. फाल्यां एक घडी कार प्रदर्शीत दफ्तराक भेट करया गी. कितें जाप दिवची म्हूण समजनासतना डेन्झेल मौन रावलो. आनी एक व्हडली समस्या आसा. त्या जेरोमाच्या दोशींनी म्हाका विरार केला. ताका इल्लेशें समजयल्यार उपकार जातो. आमच्या कार पार्किंग जाग्यार कार दवरनाका म्हळ्यार ताच्या गिन्यानाक वचना म्हणटा. फ्रांसिसान जेरोमाच्या दोशींचो विवर दिलो. जेरोम अंकला लागीं हांव उलयतां, डेन्झेलान हांसून बापायक समाधान केलें. पुतान आपली समस्या कितले मट्टाक गंभीर घेतल्या म्हणून बापायक समजलें ना. पुतान फाटीं भायरेन वेचच्या पयलें दोनूय विशयांचेर पर्याय जायशें करतलो म्हूण फ्रांसिसान मतीन निश्चय केलो. त्या संजेर जेरोमा लागीं विशय इत्यर्थ करता म्हूण गेल्लो डेन्झेल रातीच्या जेवणाक वेळार घरा पावलो ना. फ्रांसिसान फोनार जेरोमाच्या घरा संपर्क केलो. म्हाका इल्लोसो वेळ जातलो, म्हाका राका नाका, तूं जेव म्हणून डेन्झेलान बापायक आदेश दिलो. जेरोमाच्या घरांतून फाटीं आपल्या ठिकाण्याक पावतना वरां रातीचीं 11 उतरल्लीं. दार उक्तें करतना सोऱ्याचो खडक वास फ्रांसिसाच्या नाकाक आदळलो. पुताचो बापायन विचार केलो ना तरी एक सवाल मतींत जरूर उदेलें. तो जेरोमाक समजावंक गेल्लो या इश्टागात जोडूंक गेल्लो? दुसरे सकाळीं फ्रांसिसान येवजिल्ल्या परी कार शोरुमाक डेन्झेलान आपोवन व्हेलें ना. म्हजे थोड्या इश्टांक मेळोंक आसा, वेळ जातलो, संजेचें जेवण सांगाता करया, डेन्झेलान बापायक कळीत केलें. पुताचें नडतें जायते मट्टाक ताका मिस्तेरा बरीत म्हूण दसलें. तो आपणातावन कितें तरी लिपोवन आसा म्हणची भिरांत ताका दसली. फ्रांसिसाक निराशा भोगली. मुखले 2-3 दिसां भितर पुताक पावट मेळटलो म्हूण तो बरो वसलो. दरवड करून पुताचेर वत्तड घालचें सारकें न्हय म्हूण तो पतयलो. पुतान घरा फाटीं पावतना वरां सांजेचीं 6 जाल्लीं. नान तिरसून तो बापाय संगी तेरसांत भागीदार जालो. उपरांत पयनातावन हाडिल्ली ब्लॅक लेबल बिस्कितांनी उक्तें केली. 2 गोट शेकतस फ्रांसिसान मतींत कांतोवचो विशय उस्तिलो. काल जेरोमाच्या घरांतूं जायतो वेळ पाशार केलोय. फ्रांसिसान आपलीं चिन्नां उक्तें केलीं. त्या फुडें तो आपलें कार आमच्या अमानत जाग्यार दवरसना म्हूण बरो वसता. डेन्झेलान जाप दिली ना. फाटीं बॅरेनाक वेच्या पयलें काराची बंदोबस्त करूंक जाता तर पळय, ताणें मुखारसिलें. आमच्या कार पार्कांत आमचें कार दवरल्यार मात्र सोबाई. डेन्झेलान ग्लास वंटांक तेंकलो. तूं उलयनाय कित्याक? फ्रांसिसाक सैरान सुकलें. ह्या प्रायेर तुका कित्याक काराची गिरांत लागल्या डॅडी? डेन्झेलान सवकास उतरां सोडयलीं. कार घेवन तें सांबाळचें कुशेलायेचो विशय न्हय. एका काराची भुरग्या परी सांबाळून जतन घेजय पडटा. ती विराराय तूं नेनाय. म्हळ्यार जेरोमान म्हाका दोसच्यांत तुजी अडकळ ना? फ्रांसिसाचें तोंड बावलें. एक स्कूटर पार्क करूंक तुका कितलो जागो जाय? पुतान समजायलें.
तूं अनावश्यक कंत करचें सोड. तुज्या समस्याक म्हजे लागीं आनी एक वाट आसा. कसली वाट? फ्रांसिसाक मिस्तेर समजलो ना. अशें एकसुरें फ्लॅटांत रावून गरज नातिल्ल्या चिन्नांनी विरार जावन मानसीक पिडेक बली जावचो संभव चड, डेन्झेलान कळीत केलें. हांवें कुटुंबासंगी मुखल्या गिमाळ्या रजेर बॅरेन सोडून कॅनडांत वस्ती करचो निर्धार केला. उपरांत बेगीन गांवाक येवंक जावचें ना. तशें हें फ्लॅट विकिनासतना हेरोवपाक ना. आमकांय पयशांची विशेश गरज आसा. बऱ्या मोलाक हें फ्लॅट घेवंक जेरोम अंकल ओपला. तो सर दुडू मस्कतांत आसच्या आपल्या जामियाच्या एकावंटांतावन म्हज्या बॅरेन बँक खात्याक धाडटलो. म्हळ्यार आपणाक कॅनडा व्हरची विलेवारी डेन्झेलान केल्या आसतली. आयडिया बरीच. अशें एकसुरें जिवच्या बदलाक पुताच्या कुटुंबासंगी कॅनडांत वस्ती करचें दुस्कायचें. देश सांडूंक चिंतना फ्रांसिसाचें मन तकसालें तरी परदेशांत पुताच्या कुटुंबासंगी जिणे चिंतना मतींत हुरूप उपजलो. म्हळ्यार हांवें कॅनडाक येजय म्हणटाय तूं? अमरुको हांसलो फ्रांसीस. तुवें कॅनडा घेवन कितें करचें? डेन्झेलान त्वरीत जाप दिली. हांगाच्या प्रायस्तांची जतन करच्याक हांगाच्या प्रायस्तांची जतन घेवच्या आश्रमाच्या वेवस्थापका लागीं हांव उलयलां. हो बरो समजतो. माद्री चलयतात. मुखल्या हप्त्यांत तूं रावूंक येतलोय म्हूण हांवें तांकां तिळचयलां. तूं खंत करिनाका. थंयसर हेर प्रायस्तांच्या संगतांत तुका एकसुरपण दसचें ना. एक क्षणभर परिगत अर्थ करूंक फ्रांसिसाक त्रास भोगले. सर्व विसवण्यो पुतान केल्ल्यो. आपल्या जिणयेची लगम खंयसर निसरली म्हूण ताका समजलें ना. ताचे चौकट्टाची परिधी दिसनासतना तो सस्पलो. कितें म्हणटाय तूं? डेन्झेलान आमाल घेतलें. म्हजी एक निमाणी आशा आसा रे. फ्रांसिसाक पियोनय मुखारचूंक जालें ना. निमाणी आशा? कसली? डेन्झेलान ग्लास खाली केलो. हें फ्लॅट सोडून वयच्या पयलें आपलो भरिल्लो ग्लास मेजार फाटीं दवरून फ्रांसिसान मुखार सरलें. एका हप्त्याक तरी एक भाड्याच्या काराची वेवस्था केल्यार उपकार जातो. मोटवे आवदेक तरी परवा ना. कार पार्कांत आमचे अमानत जाग्यार आमचें हक्काचें कार उबें करी जायी म्हूण जायती आशा आसा.